Just imagine. बरी लागली चुन्नाची नेवरी माझी फेवरेट. रव्याची आवडटा तशें काय ना, रवो चुन्ना खंयची नेवरी म्हाका दिया तुमी, प्रॉब्लेम ना. वेलकम इश्टानो तुमकां परत जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन प्रुडंट मिडियाच्या. एक गजाल तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक आनी चवथीच्यो तुमकां हुनुनीत परबी म्हाज्या कडच्यान. इश्टानो, राम गोपाल वर्मा इज नॉट प्लॅनिंग अ मूवी ऑन अण्णा हजारे. ना, रॉंग न्यूज ती कोणे दिल्ली ती. बट ही इज सायनिंग अण्णा हजारे हिमसेल्फ फॉर हिज नेक्स्ट फ्यू मूवीज. Anna Hazare will not act in his movies, but Anna Hazare will be visiting all the theatres playing Ram Gopal Verma movies. After all, Anna is the biggest crowd puller till now. आता बीजेपीन फाटी एक सभा घेतलेली. ती सभा तांणी लोकांची जनरल नॉलेज टेस्ट करपाक घेतलेली काय त्यांचे पाशियस? वेल आय डोंट नो, तुम्ही पळया. गोयचो मुख्यमंत्री बाप दिगंबर कामत. मुख्यमंत्री अरे हे आमकां खबरच नासले. हे बरोवन घेवया जनरल नॉलेज. गोयचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. गेली 12 वर्ष हांव लागींच्यान ताका पळयता. गेल्या 12 वर्षात ताणें पक्ष बदललो, ताणें मित्र बदलले. तेणे हय हांव जाणा, कमलनाथजी, सिब्बलजी, चिदंबरमजी. ह्यो घोषणा करणारो मंत्री कोण आसा खबर आसा? आता आमकां कशें कळटलें? तुमकां कापासतात आसल्यार नांव घेवन दाखया. कापासतात कापासतात हांव सांगता. कोण तो? हांव सांगता. मनोहर पर्रीकर. बरोबर सांगले. अरे लागले कितें? फ्लुकान मारलेले. आय एम द बेस्ट रिपोर्टर. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. बरोबर सांगले. बरें पार्सेकर बाब, तू आमकां इतलें सांगलां, इतले तुवें प्रश्न विचारले. आमी तुका एक सादो प्रश्न विचारता. तू आयज येयला त्या सभेचें नांव कितें? सांग पळोवया. भ्रष्टाचार हटाव आणि लोकतंत्र बचाव. बरें पार्सेकर बाब जाला. आतां पर्रीकर बाबाक आमी कितें विचारूंक जाय न्ही. भाई, चवथी खातीर लोकांक तुजो कितें स्पेशल संदेश बी आसा जाल्यार दी. हांगा सोमतो. हय, गोयच्या खंयच्याच काँग्रेसवाल्याक दिसना की लोकपाल किंवा लोक आयुक्त बील येवचे. पर्रीकर बाब कितें म्हणटा? गोंयांतल्या काँग्रेसीच्या मंत्र्यांक खंय लोकपाल नाका? राव, आत्तां तांकां सांगता वचून. हांव सांगता राव आत्तां तुजें नांव. इश्टानो, टॉमासीन कार्दोजान हालींच आपलो एक बूक रिलीज केलो. बुकाचें नांव पळयलें तें बरयलें. पळयलें तें बरयलें. बूक इज नॉट ऑन करप्शन. द बूक वॉज रिटन वेन ही वॉज वॉचिंग मिस युनिवर्स ऑन फॅशन TV. हांवें ऑलरेडी 2-3 कॉपीज घेवन दवरल्या. फेसबुकार वाचल्या हालींच. खुबशे तरणाटे सामके खजील जाल्या, फ्रस्ट्रेट जाल्या. ते म्हणटात की पयलीं खंय ANNA मारलें गुगल इमेजीसान काय एना कुर्निकोवा म्हणून येताले आनी भरपूर तेजे फोटो येताले. आतां खंय ANNA मारले काय हजारे काय म्हणून गुगल तुमकां विचारता आनी मागीर 1000 फोटो येता अण्णा हजारेचे. ते बाबडे खजील जाल्या. थोडे दीस मागीर परत आहा तशें एना कुर्निकोवा येतले आपल्या जाग्यार. इश्टानो, ही बायलां म्हणी तकली खातात. म्हजी बायल आनी म्हाका एकूच प्रश्न विचारता न्ही, हार केन्ना मेळटलो ते न्ही. डेडलॉक म्हणजे कितें? डेडलॉक म्हणजे कितें? ताका बरें एक्सप्लेन केलें हांवें एक दीस. डेडलॉक म्हणजे कितें, केन्ना डेडलॉक पडटा, ताका कितें म्हणटा. ताका तें बरें कळ्ळें नासता. डेली उठता बसता खाता पिता जेता फक्त एकूच प्रश्न, डेडलॉक म्हणजे कितें? डेडलॉक म्हणजे कितें? ताका इवन इतलें सांगलें, तूं कितें घालता पळय ताका डेडलॉक म्हणटा खंयच्याय गजालीक. पण ताका तरी तें कळोंक ना. एक दीस कितें जालें, आमचें घर फोडलें कोणें तरी. आमी भोंवूंक गेलीं आनी येवन पळयता दाराक लॉक आसा, फुटलेलें आसा आनी दाराक तें लायलेलें आसा. हांवें म्हटलें बेगीन यो गो म्हणलें. हेका म्हणटा डेडलॉक. लॉक जेन्ना फुट्टा आनी मरता पळय तेन्ना ताका डेडलॉक म्हणटा. त्या दिसा ताका डेडलॉक म्हणजे कितें तें कळ्ळें. जायना
माझे 2,85,00,000 गेले म्हणून कितें जालें, हांव म्हज्या बायलेक डेडलॉक म्हणजे कितें तें एक्सप्लेन करपाक पावलो. म्हज्या जिवनाचें सार्थक जालें सारकें. आतां तुमी म्हणटले कितें, कार्यावळीच्या सुरवेक तूं गर्लफ्रेंडा कडेन उलयतालो आनी तुजी बायलूय आसा. हय, हांव लफडी मनीस, हांव एग्री करतां. इश्टानो, पयरूच म्हाजो एक इश्ट म्हाका कितें म्हणपाक लागलो जाणा, चर्चिल आलेमांव, मिकी पाशेको, बाबूश, झुजे, जोकी आलेमांव हे खंय सगळे लोकपालाचे हे खरे क्रुसेडर्स खंय. लोकपाल मुवमेंट जर कोणें गोंयांत स्टार्ट केला खूब वर्सां, जर कोणी हो मुवमेंट चलयता जाल्यार हे 5 जाण खंय. हांवें म्हणलें कशें रे बाबा. तो म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं एसेंब्लीन केन्नाय पळोवंक ना, हेंचेरूच आरोप जायत आसता, ऑपोजिशन आरोप करीत आसता की इलेक्शनाच्या टायमार हे खूब खावयता पिवयतात लोकांक. इनफॅक्ट लिटरली हे लोकांचे पालन पोशणाची जबाबदारी तेच घेतात. सो तो म्हणटा दीस इज लोकपाल. दीस इज लोकपाल. तर आय डिडंट नो. इलेक्शन कमिशनर कुरेशी म्हणटा एसेंब्ली इलेक्शनाक खंय उमेदवाराक फक्त 8 लाख रुपया मोडपाची लिमीट आसतली. म्हणजे तो फक्त 8 लाख मोडू शकता एसेंब्ली इलेक्शनाक कॅम्पेनिंगाक. कॉमेडी करता काय कितें इलेक्शन कमिशनर. हो जोक मारपाक आतां तो गोंयान येयल्लो तर इतल्या पयशान 8 लाख फक्त. नॉमिनेशन फायल करूंक वयता तेन्नाच त्या रॅलीकूच 8 लाख पावना आनी इलेक्शनाक फूल 8 लाख. खरेंच 8 लाख पुरो जातले काय आमच्या उमेदवारांक? ना, हो खरो सिरियस इश्यू आसा पळोवंक गेले जाल्यार. खरेंच 8 लाख पावतले काय विचारुया. चर्चिल बाब, ह्या फावटी 8 लाखाचीच लिमीट खंय इलेक्शनाक मोडपाक कॅम्पेनिंगाक. मागीर आमचें कशें जातलें, आमचें कशें कितें आतां? बाबा तें तूं घेवन बसनाका. चर्चिल, बीजेपी आनी एमजी ते कितें म्हणटा जाणा, 8 लाख खूब जाले खंय तांकां कॅम्पेनिंग करपाक. बीजेपी ते जाणा इलेक्शनाक काबार जाता हे पाटी. बीजेपी आनी एमजी इलेक्शनाक काबार जाता तें खबर आहा देखून. सो आमकां सगळें आसा मरे चर्चिल इलेक्शनाक. आमकां नाणयता मरे सारको. ते मागीर पळया रे कबड्डा कितें जाता तें मुखारी. आहा टायमान तेका पळया. जोकी इलेक्शन कमिशनर कुरेशीन जेन्ना डिक्लेअर केलें की इलेक्शनाक खंयच्याय कॅन्डिडेटाक फक्त 8 लाख मोडूंक मेळटले, तेच्या वयर ना, तेन्ना तुजें इनिशियल रिएक्शन कितें आसलें? म्हाका शॉक येयलो. लायफाक केन्ना शॉक येवना. जोकी म्हणटा तेका शॉक आयलो. मिकी, स्विस बँकेतलो पयसो हाडपाक एक स्ट्रिक्ट लॉ येवपाचो आसा. येयलात ऑलरेडी. कितें हे मिकी, कितें चल्लां आमच्या राज्यान? स्विस बँकेतलो पयशे हाडपाक स्ट्रिक्ट लॉ, वॉट इज दीस? It is shame such law is here. सीएम, आत्तां तुमची हांवें स्पीच आयकली. स्पीच आयकल्या उपरांत अशें दिसता की ह्या फावटी तुमी मडगांवां भरपूर पयशे खर्च करपाचो आसा. ना, लेट्स बी स्ट्रेट. म्हणजे सारकें कळोन हें कांय ना, लिपोवपा सारकें कांय ना. सो आर यू गोईंग टू स्पेंड मोर दॅन 8 lakhs? Will a CM violate the norms set by election commission? आतांच हांवें स्पिचा भितर डिक्लेअर केलां, स्पीच काबार करून भायर सरता थंयच जर तुमी म्हजे कडेन डिटेल मागपाक लागले, म्हजे कडेन जादूची कांडी ना. जादूची कांडी ना म्हणटा सीएम आपल्या हातीन. मागीर एवरी टायम तो इलेक्ट जावन येतात मरे. ओके फायन. एका ह्या मनशाक खंय तरी पयला कसो दिसता. कोण हो मरे? अरे हो सावड्डेचो MLA अनिल साळगांवकार. कितें रे, कितले तेंपान कितें आसा? एसेंब्लीन बी पळोवंक मेळना न्ही तेका केन्ना. असो विसरलो हांव. आसूं, नो प्रॉब्लेम. अनिल बाब, इलेक्शनाक 8 लाख लिमीट तुमच्या खातीर तर कुस्कूट. तुमी हो नियम पाळटले काय भरपूर पयशे मोडपाची तुमची इच्छा आसा? तुमी सावड्ड्या भरपूर पयशे मोडटले इलेक्शनाक 8 लाखा वयर? बाबा रे, कितें उलयतलो? ओके, इतलेंच सांगा. 8 लाख काय 8 करोड? हय काय ना? कशें म्हणून सांगतलो? वत म्हणटा ते येस नो म्हणपाक जाता. मागीर मेळया. अनिल बाबान मागीर मेळया म्हटलं. हेजो मिनींग कळ्ळो तुमकां? मागीर मेळया. ओके इश्टानो, ह्या मुलाखतींसून तुमकां कळ्ळां आसतलें की पॉलिटिशियन्स कितें म्हणटात. ना लगेगा हमें इलेक्शन कमीशन, हम लेंगे अपना स्वतःचा डिसिजन. बरें इश्टानो, जर एक पंचायत समजा पडली जाल्यार तेका हिंदीन कितें म्हणटले? गिरी पंचायत.
बरें इश्टानो, जो राज्याची उदरगत आडायता त्या ऑफिसराक कितें म्हणटले? BDO, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, जो डेव्हलपमेंट ब्लॉक करता. बरें इश्टानो, एका स्विमींग पुलान जर एक 20 चलयां बरी स्विमींग करता, न्हातात, जाल्यार तेका कितें म्हणटले? ते एका वॉटर बॉडीज. बरें, अण्णा हजारेक लोकांनी कसो कसो तेंको दिलो तें तुमकां खबरच आसा. एकट्यान तर अण्णा हजारेक तेंको दिवपाक ग्रेट एस्केप रॅली आयोजीत केली. रॅलीन तांबडी गाडी आसलेली, ताचें नांव दवरलें UPA, आनी धवी गाडी आसली, ताचें नांव दवरलें टीम अण्णा. बरें इश्टानो, आयची अवचिनगिरी आमी हांगाच सोंपोवया. तुमी वाजे विटले आसतले, पण तुमी मात विसरो नाका तुमचे फीडबॅक्स धाडपाक. ते तुमी धाडूं शकता paresh@prudentmedia.in हाचेर, और तुमी म्हाका SMS धाडा. टायप करा गोंय FB स्पेस सोडा, मॅसेज टायप करा, तुमचें नांव आनी जागो, पणजी, मडगांव, बिचोली, वास्को अशें, आनी ती धाडा तुमी 59898 59898 ह्या नंबराचेर. आनी वयच्या पयलीं एक तुमकां रॉक लवर जितले आसा तांकां खुश खबर. अटाला टूर दी समर गोंयान रोखडो स्टार्ट जावपाचो आसा. सुपरस्टार रॉक स्टार अटाला सद्या गोंयान पावलो आसा आनी तेजे शोज रोखडे स्टार्ट जातले. टिकेटी खातीर तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. आनी धमाल हांव नकळो दिवाळी बी जावन आसतलो. अटाला इज बॅक.